सुरुवात एक गीत घेऊया. A6 पेज नंबर 3. A6. देव आमचा बाप देवाचा बाप, देव आमचा बाप तो माझी बाई. जेजू आमचा बाप आम्ही एक, जेजू ओस्तंगी आम्ही सगळी एक. देवा उतर आयकता तेन्ना आम्ही एक, जेजू ओस्तंगी ताच्या नांवान रायता तेन्ना Jesu आमचा भाव आणि आम्ही एक, जेजू सगळी आम्ही सगळी एक. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. जेजू तुमकां कृपा देव. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या मिलाग्रिना फेर्रांव हिच्या आत्मे पासत. आनी दुसरें तेसा आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या कासियाना आनी मारियानो नोनीस हांच्या आत्मे पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमची सगळी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत मागूंक लायला तांकां देवान पेकोवणेचो हात लावंक, तांचो भावार्थ घोट जावंक. जीं कोण दुयेंतीची सेवा करतात तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत मागुया. आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या गोंयच्या राज्या पासत, आमच्या भारत देशा पासत मागुया. संवसाराची शांती पासत मागुया. आनी हे सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरता आसतना जांचे पासत मागतलो कोणूच ना तांचे पासत आमी करीत भाशेन ह्या आयचे मिसाचे भेटेन मागुया. बापाचे आनी बुधाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमचे देवापाची आनी आमचे स्मेस क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सव्य आसूं. आयज आमचे इंदीक करीत भाशेन हे भाग्योंक लागतात. गोंसाल गार्जिया, जे बातिस्ता आनी दुसरे ताचे सांगाती जे जापानाक गेले आनी थंयसर जेजू परगटलो 17व्या शेंकड्यांत आनी ताका जेजू पासत जीव दिवचो पडलो. ताका माड तीर कशें मारले. हे भाग्यवंतांचो आमचो कितें भाशेन इंडियेचे आमी आयज उगडास करता आनी देवाक वाकाणटा. तर तांणी जेजूक साक्षी दिली तेच भाशेन आमी साक्षी दिवपाक हे देणें हे मिसांत आमकां मागुया. आनी मिसान आमकां फावो तो वांटो मेळचे खातीर सुरवातेकूच देवा फुड्यांत आमी पातकी म्हूण ओळख करून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मरां चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातक्यां केल्यान. म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच कुवारी सगळ्या देवतान भोगतात आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थना. सोर बोलीस सरस्परा समेस भाग्यवंतांची गोठाय तूं. भाग्यवंत गोंसाल गार्सिया,
आनी पावलू मिकी आनी ताच्या संगात्यांक रोखसाचेपणाचे वाटेन सुम्याच्या कुर्साचो पाटलाव करून तुवें आपयले आनी तेच वाटेन सास्तीक महिमेक पावयले. तांची कालती विनवणी मानून घे आनी तांचे वयर कुर्सायल्ल्या सुम्याचो पाटलाव करूंक आनी मोरोपर्यंत बाळ सांबाळूंक तुका विस्वास रावंक जे देवीक आदार आमकां दी. आमचे सुम्याचे पुता येजू क्रिस्ता उदेशीन तो तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटा आनी जियेता राजभूत चलयता सासनाच्या सासना. Amen. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, सगल्या वस्तूंनी आमी देवाचे सेवक म्हूण दाखयता. कोश्टां दुखींनी अडचण्यांनी हाल उपद्र्यांनी आमचे जेरमोण मारले तेन्ना, आमकां बोनकोणीन घाले तेन्ना, आमचेर कोलपोले तेन्ना, तशेंच वावरा कोश्टां मदें वो जागरण आनी उपास आमकां करूंक पडलें तेन्ना आमी तीर रावल्या. साद्या मनान, जाणवायेन, मातमेपणान, बोल्लेपणान, पवित्र जिणेन, ओसोल मोगान, सोत उलोवन आनी देवाचे पदवेन आमी चल्ल्या. दोनूय हातांनी प्रमाणीकपणाची हातयारां घेवन आमी झुजल्या. मान तसो बेमान, बेआबरू आनी आबरू ही आमची गोत. आमी सोत उलयता आसतनाय आमकां दोंगी कशे आनी सोगलीं आमकां वळखतात. आसतनाय आमकां वळखी कशे अनवळखी कशे दवरल्यात. तशेंच मरणाक पावलोले पूण आमी अजून जिवे आसा. आमकां मारल्यान बडयल्यान तरूय आमचेर मरणाचें फर्मोण पडूंक ना. दुखी बरीत तरूय आमी सदांच संतोश बरीत. गरीब तरूय जायत्यांक गिरेस्त करता. आमचे लागीं कांय ना म्हूण आमकां दवरल्यान तरूय आमचे लागीं सगलें आसा. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आमी तुका वाकांतांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सगलीं म्हणुया, आमी तुका वाकांतांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाकांतांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडान देंवलोल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिली. जाबा, आमी तुका वाकांतांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग किन्ना भितर ना जाता, पूण ताचें बोलेपण जिवीतभर तोखता. जोरी रात काडली दुखां गोलोवन, तोरी फांत्या पारार संतोशान उलासता. जाबा, आमी तुका वाकांतांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कोर, म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुखांत रोडण्यांत काडटलो दीस तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नाचता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो नितेकाली. जाबा, आमी तुका वाकांतांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. शुभ वर्तमानाक सगलीं उबी रावया. आमच्या
सोम्या जेजू क्रिस्तान मोन्नाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरोन पोरजो लायलें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमचे माथ्युआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुनिया. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, मनशां तांय शिडूक रावात, ते तुमकां धरून दर सभेंत व्हरतले. आपले देवस्थानी तुमकां जेरमोण मारतले. म्हजे पासत राजा पातशां सरशें तांचे आनी ऑन बाळ ताचे फुड्यान तुमी गोंय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतूं नाकात. कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घोडेर कोडीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, पूण तुमचे बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशीं उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक, बापूय पुताक धरून दितले. पूत धोव आवय बापाचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतले. म्हजें नांव पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत ती रावत तोच तारण जोडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेन्ना 12 पोस जेजू बरोबर आसले तेन्ना जेजू एका दिसाक तांच्या लागीं विचारता, लोक कितें म्हणटा म्हजेर, हांव कोण म्हणटा? आनी ते सांगतात, कोण म्हणटात तूं एक प्रवादी, कोण म्हणटा तूं जेरेमियास, कोण म्हणटा तूं एलियास, आनी दुसरे म्हणटा तूं आदलो एक प्रवादी जिवन जावन पोतून आयला. आनी जेजू कुशाल जायना, हे जाबाबांक जेजू कुशाल जायना. तेन्ना जेजू विचारता, तुमी कितें म्हणटात? हे 12 जाणां आहात ते तुमी कितें म्हणटात? आनी तेन्ना पेद्रू म्हणटा, तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत. आनी जेजू इतलो खुशाल जाता तेन्नाच ताका भास दिता, तूं कळप हे कोडपाचेर म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. तूं कळप, तूं पयलो जातलो, तूं पयलो पापसाहेब जातलो म्हज्या फाटल्यान. हें जातूच थोड्या दिसां उपरांत जेजू ताका मेळटा आनी सांगता, आतां हांवें जाय तें सोंसूंक जाय. म्हाका दोत्तेले, म्हाका मारतले, म्हाका जर्मन मारतले, म्हाका कुर्सार मारतले. आनी तोच पेद्रू कोणशे व्हरोन जेजूक सांगता, हें तुका केन्नाच घडचें ना. आनी जेजू कितें म्हणटा ताका, पयस सर सोयताना, पयस सर सोयतना तुजी चिंतनां देवाची न्हय, तुजी चिंतनां सोयतानाची. हेंच उतर म्हणलें जेजून सोयताना जेन्ना 40 दीस 40 राती ओरोण्यांत आसलो आनी हो देंवचार ताका जिवीत सोंपें करूंक येता आनी 3 ताण्ण्यो घालता. भूक लागली ताका 40 दीस 40 राती उपास करून. तुका इतली देवान पदवी दिल्ली आसा, कित्याक तूं भुकेताय, कित्याक कोश्टाताय? ह्या कुत्रान तुज्या हातार आहा तेवढ्या जातात, कर तें. आनी भाशे 3 ताण्ण्यो घालतात आनी लास्ट ताण्णेक म्हणटा, पयस सर सोयताना, पयस सर सोयताना बिळांत बांद. आनी उपरांत बिळांत बांद. थोड्या दिसांनी आमी जाणाव
ते एक जाणांक घेवन जेजू ताबोर दोंगरार वेता तातूंत पेद्रूय आहा, पेद्रू जिवांव जाको आनी थंयसर आपणाचें रुपांतर बदलता. सांगपाक कितें आमकां मेळटलें, इतलें सोंसून कितें आमकां मेळटलें? एक सावळी दाखयता, स्वर्गा राजाची एक सावळी दाखयता. इतली सावळी पासून ताका इतली बरी दिसली. पेद्रून म्हणलें हांव हांगासरूच रावया, तुका जाय जाल्यार हांव 3 तंबू बांदतां, एक तुका आनी बराबर एलियास आनी मोइजेस आहले, एक इलियासाक आनी एक मोइजेसाक. आमचें तूं चिंती नाका आमी खंय रावतले हांव तें, पूण हे 3 तंबू हांव बांदतलो, हिंगाच रावया आमी. तुरबिणांत बांदू. आपोस पासून चिंतूंक लागले हो येयला आतां मेसियास. कसलो मेसियास? रोमकाराच्या हातांत आमी आसल्यान तें आमकां सोडोवंक आयला. रोमकाराच्या हातांत आमी आसल्यान तो आमकां सोडोवंक आयला, हें ताच्या मनांत आसलें. आनीक रोमकाराच्या हातांत आसलें केन्नाय तरी सुट्टले, पूण देंवचाराच्या हातांत आसले आदायन पातक केले त्या तांच्या हातांत आसले सोडोवंक जायना, कोणाच्यानूच सोडोवंक जायना. को देवाच्या पुतान संवसारांत येवन कोस सोंसून ही सोडवण केली कुर्सार. आपणाचे प्राण सोडलो आनी ही सोडवण केली, आनी कोणाच्यान करूंक जायना आसलें. पूण रोमकाराच्या हातांत आसले केन्नाय तरी सुट्टले, कोण तरी सोडयतलो. पूण देंवचाराच्या हातांत आसले आमी पडलेले, हांव देंवचाराच्या हातांत आदायाच्या पातकांत केन्ना सुटचें ना. आनी त्या पासून जेजू म्हणटा, कोश्टांचें उलोवन म्हणटा आमकां, मनशां थंय शिळूक रावा, ते तुमकां धरून देव सभेंत वतले, आपले देवस्थानी तुमकां जरबण मारतले. म्हजे पासो आजा पासोशें तांचे ओनपार ते फुड्यान तुमकां गोंय दिशकात तुमकां व्हरतले, पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाका. कितें उलोवंक जाय तें घोडेर कोडीत जातलें. कितें उलयतले तें तुमी न्हय, पूण तुमचे बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशीं उलयतलें. कितेंच वाचप आयचे विचून काडलां. आयचे दिसा कितें बायगोन गोंसाल गार्सिया, जे बातिस्ता आनी दुसरे सांगाती आमचे इंडियेच्या जापानाक गेले. आनी थंयसर जेजूक परगडलो 17व्या शेंकड्यांत तें, पूण ताका मारले. जेजू गोंयकी दिता म्हणून ताका मारले, रगत वारोवचें पडलें. आनी पावलूय आपणाचे त्रास सांगता, आपणाक कितें भोगचें पडलें तें पयलें वाचपाक सांगता. इतले त्रास पडले. तो त्रासां मदीं मनीस काबार जायना, त्रासां मदीं मनीस जियेता. तर जेजू म्हणटा, जो कोण आपणाचो जीव सांबाळूंक सोदता तो वगडायतलो, पूण म्हजे पासत कोण जीव वगडायता तो सांबाळटलो. तरी आमी सोंसूंक आमच्या मनांत असना तें, आयज पासून असना. कोण सोंसता जाल्यार आमी कितें म्हणटा, ताजें पेंसां पडलां अशें म्हणटा, पेंसां पडलां ताजें. पूण कोश्टां जाणवायेचें पुस्तक आमकां सांगता, जाणवायेचें पुस्तक सांगता आमकां. म्हणटच आमी सोंसता जाल्यार आमचे पातकां पासत आनी दुसऱ्यांचे पातकां पासत. आमी सोंसता जाल्यार जेजून सोंसलें आमची सोडवण करपाक. जेजून आपणाचें काम केलें, उरलेलें काम आमचें बिणांत बांदू. आनी आमी जेजू गोंयकी दिवपाक, इतले जाण जेजू गोंयकी दिली, इतले जाण जेजू गोंयकी दिली बिणांत बांदू. आनी गोंयकी दिली आगाता. कालच्या दिसाक आमी 5 तारखेर बागेंत तो आगाता. भुरगें तें, तरणाटें तें, इतली जेजू गोंयकी दिली. ताका इतलें म्हणल्या भाशेन सांगलें, हांव तुज्या लागीं काजार जाता. कित्याक कोत्तात? ना, हांव काजार जावचें ना. आनी ताका मारलें, आंकवार मारलें. कित्याक? जेजूच्या मोगान पडलें. जेजूच्या मोगान पडलें म्हणटच, कोणाच्या मोगान पडलें म्हणटच आमी मोग दाखोवंक जाय आमच्या कोश्टां उद्देशीं. दिसता हांव मोग कोत्ता म्हळ्यार मोग जायना तो. बेटोने गीत घेऊया. C6 पेज नंबर 30. C6. Esperança.
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जावं म्हूण मागुया. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या नाटके पवित्र विचार सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलें देणी पवित्र कर. गोंसाल गार्जिया जेबातिस्तान सांगाती जे भक्ताचें काळीज जे मोगान इतलें लासतालें, हे मोगाचे बळान ताणें आपले कुडीचे सगळे वळवळ्यांचे जैत व्हेलें. तेच मोगान आमची काळजां पेटय म्हूण आमचे लागीं उतरेकून मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सव्य आसूं. तुमचे समे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाचे देवा, सर काडे आनी सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे रोग साक्षांनी जेच्या पावलांनी चलून आपल्या रोगोत बारोवंक विचीत पदवी दाखयली. हे पणी तुका ग्वाय दिवचें आमकां तूं घोट कोत्ताय. आनी अशें ताच्या सोगतायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं जें बोड सुपुर्णायेन पडजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवतां सांगाती आमी प्रथमे निरोतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नांवान गोपान. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता तांकां जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, कोरोस तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमची सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश मोरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत. पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरा. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सदैली सुम्या संवसाराच्या सरवंडारा
आमची सोडून पद. बापाज इच्छा मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगुणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें दिवंक आमी तुका दिन वाचता आनी जेज कुळार गो शुतेले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बाग्यून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा, सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजेवाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या इजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणां दर बापा सर्व वंदन वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक सोदता ताणें दिसपटो कुरीस घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. आमी सगलो पाटलाव केला जेजूचो आनी दिसा दिसपट आमचो कुरीस व्हरूंक हें देणें मागून सगलें आमच्या आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां कांड्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयाकडे युतां सवस्काय आमकां दी सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरणराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवां शान ओतरेकता तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजोदीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. स्मेज क्रिस्तान दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका कोडान सांबाळ. जो शेतां राजवत चलयताय सासणाच्या सासणाक. स्मेची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक माया मोगान आमी शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेजू त्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा. त्या शेळीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुपाकी. सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका पोलाकी मेवतली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र तूं संस्कारांत भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन जेवणाक येयात बाबूय खोशी बसतात म्हज्या कुडीर रगतान खोशीता दोसायात म्हज्या जेवणाक येयात बाबूय खोशी बसतात म्हज्या कुडीर रगतान खोशीता दोसायात जेजू जिवी तुझे जाऊदे जिवी आमचे जेजू जिवी तुझे जाऊदे जिवी आमचे मोडून वाटान जिवान पडून वचप तुम्ही चुडो जाया दुसऱ्याची जिवान पडप मोडून वाटान जिवान पडून वचप तुम्ही चुडो जाया दुसऱ्याची जिवान पडप जेजू जिवी तुझे जावी जिवीत आमचे जेजू जिवी तुझे जावी जिवीत आमचे प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या प्रिचे बापा गोंसाल पागार्सिया जेबातीस्त आनी ते संगाती रॉक साक्षांनी जे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टां मरणां जैतिवोन तुवें केले आमी शेवलां ते पुजवणा वरवीं आमकांय दिसाच्या आत्मीक झुजान गोट आनी जैतिवोन कोर हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार शेवटाक गीत घेवया T21 पेज नंबर 213 T21 भावभयणीनो आयज पयलो सोनवार आनी तुमी आयज जायती जाण सायबीण मांयच्या देवोत्सवाक आयलीं देखून तुमकां शाबासकी आनी देव बरें करूं आनीक दर सोनवाराक मॅडिटेटीव रोजरी सकाळीं 6:30 वाजता जातली आयज येयल्या तेच भाशेन तुमी दर सोनवाराकूय येवपाक प्रयत्न करचे 6:30 वाजता ही मॅडिटेटीव रोजरी फातिमा सायबिणी बरोबर आमी करतले तशेंच चिकाली पॅरीश वुमन सेल कळोवंक लायता 13 तारखेर 15 वाजता सगळ्या अस्तुऱ्यां पासत हो इन्फॉर्मेटीव टॉक जातलो ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स AI म्हण आमी जायतें आयकलां तर AI कशे भाशेन उजार जाता हाचेर हो टॉक जातलो
तशेंच डायबिटीज हाचेरूय टॉक जातलो. डॉक्टर वांदा वेगस, एस्तर सांकवालकर आनी एडवोकेट रिझेरिया हाचेर उलयतली. तुमी येवन तातूंत भाग घेवचो. Sarito dosa balu Besam gangi durgoria biar Son constantly sodas niwa Besam gangi durgoria biar Son constantly niwa Fatima Sairi, ami tuji usko turki, Kotagi ke mai apka, tuja dirang sama sota. Fatima Sairi, ami tuji